जाणटी धंदेकार भर पावसान रस्त्याच्या कुशीक बसून आपलो धंदो करताले ते खातीर तांकां पोरण्या मार्केटाच्या संकुलांत स्थलांतरीत केले। नव्यान नूतनीकरण केल्ल्या ह्या पोरण्या बाजाराच्या संकुलांतल्या धंदेकारांक तेंको दिवचो अशी विनवणी आमदार दाजी साळकारान केल्या। शेनवारा वास्कोच्या पोरण्या बाजाराच्या संकुलाचे उक्तावण केल्या उपरांत तो उलयतालो। ह्या वेळार मुरगांव नगरपालिकेचो नगराध्यक्ष लिओ रॉड्रिग्स, नगरसेवक शामी साळकर आनी हेर हाजीर आशिल्ले। म्हणजे खूप उमेद जाता। आज ही सगळी आमची गोंयकार भाव भयणां हांगा धंदो करतालीं कितलीं वर्सां, आनी हो खूब घाण आशिल्लो अवस्थेन हो आतां जो पळयता तो मागीर आमी रिनोवेट केलो। रिनोवेट करतकूच तांकां आमी रिक्वेस्ट केलें की तुमी भितर येवची म्हणून। कितें जातालें की खंय तरी ही सगळीं लोक भायर बसताले आनी भायर बसून फुटपाथ ब्लॉक जाताले, आमचे रस्ते ब्लॉक जाताले, पार्किंगाक स्पेस मेळनाशिल्लो, अश्यो खुबश्यो गोश्टी जाताल्यो। पूण तांकां आमी सांगलें आमी तुमच्या खातीर हो रिनोवेट केला, तुमी भितर येवची म्हणून। पूण तांचोय प्रॉब्लेम कितें आशिल्लो, लोक कितें करतात, लोक भायल्या भायर सामान घेता आनी वता, आनी खंय तरी आज आईक पळयलें जाल्यार कोणाकूच जाणटी जाणटी लोक आसा जी हांगा तितली वर्सां जालीं धंदो करतालो, ते आमच्या एका उतराक ती आज सगळीं आज भितर आयली। आज ती भितर येवन जालें कितें की आज खंय तरी रस्ते आमचे मातशे क्लियर जाले, फुटपाथी क्लियर जाल्यो। सो म्हजी आज सगळ्या वास्कोकारां कडेन, मुरगांवकारां कडेन, दाबोलेकारां कडेन विनंती, तुमी खंय तरी आज तांकां सपोर्ट करात। आज तुमी पळयशीत ती सकाळी फुडें येतात 7 आनी रातची 8-9 पर्यंत एक जाणटी मनीस आपलें पोट भरपा खातीर, आपल्या भुरग्यांचें पोट भरपा खातीर आज ती आज धंदो करता। सो तांकां आज खंय तरी सपोर्ट करप हें आमचें कर्तव्य आसा। आमी मातशे थोडो त्रास काडया आनी भितर हांगा आज तुमकां तुमी पळोवपाक गेले जाल्यार सगळे आमच्यो ज्यो डेली जाय त्यो वस्ती म्हणजे गांवठी भाजी, आमचें तेल नाल्यार मिरसांगो जाय ते तुमकां सगळे हांगा मेळटात। सो सगळ्यांनी हांव वास्कोकारां कडेन, मुरगांवकारां कडेन एक म्हणजे हात जोडून विनंती की तुमी आज तांकां सपोर्ट करपाक